नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या किन्नर देवळीवाडा हांगा डोंगर कोसळून एक घराचेर पडलो आणि घरात आशिल्लो एक व्यक्ती मरण पावलो। किन्नर निराकार देवस्थाना लागीं देवळीवाडा वासी तिक्करसू गुरव हेमी मरण पावले। हेमकां 80 वर्स वय जाल्ले। मंगळवार सकाळी तिक्करसू हेमी च्या पिवन घरात बशिले आणि तेमगेल बायल न्हाणी चुली उजो करूंक घराच्यान भायर येयले तेन्ना घरा फाटल्यान आशिल्लो डोंगर कोसळून घराचेर पडलो आणि तिक्करसू हेमी घरा वण्टीच्या मातयेत पोंदा शिरकले। स्थानिक लोकांनी आणि अग्निशामक दळाच्या लोकांन मृतदेह भायर काढले। जाग्यार तहसीलदार निश्चल नरोना आणि इतर अधिकारी येयले। MP विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी मंगळवाराक अमदळी श्री वीर गणपती देवस्थानाक भेट दिवन पूज केले। ह्या वेळाचेर कागेरी हेमकां देवस्थाना कमिटी वतीन सत्कार केले। माजी MLA रुपाली नायक आणि इतर ह्या वेळाचेर हाजीर आशिल्ले। अंकोला तालुक्याच्या शिरूर लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर डोंगर कोसळ्ळो। ह्या घटनेत 9 लोक मरण पावलात असो संशय आसा। शिरूर हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर थांबिल्ल्या गॅस टँकर लॉरीचेर डोंगर कोसळ्ळो आणि टँकर लॉरी गंगावळी न्हंयत व्हांवन गेली। ह्या वेळाचेर टँकर लॉरी चालक आणि क्लिनर महामार्गाच्या बाजून आशिल्ल्या दुकानात च्या पिवूंक थांबिले। तेजेन हेमी दोगी लोक जगले। न्हंयत पडिल्ली टँकर लॉरी उदकांत व्हांवन गेली। तशेंच महामार्गा बाजून एक कार आणि सुमार 9 लोक जाग्यार आशिल्ले। तेमी डोंगराच्या माथेपोंदात पुरील उरूंक शक्य आसा। डोंगर कोसळिल्ल्यान महामार्गाच्यान वाहन संचार बंद आसा। गॅस टँकर लॉरी गंगावळी न्हंयत व्हांवन गेला आणि टँकर लॉरीत गॅस भरील आसा। तेजेन न्हंय किनाऱ्याच्या लोकांक सुरक्षीत जाग्यार रावूंक जिल्हा प्रशासनान सूचन दिला। ಗಂಗಾವಳಿ ಸೇತುವೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತೂ ನೀನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿತ್ತು। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान धुमाकूळ घायला। सतत 2 आठवड्याच्यान पावस पडत आसा। तेजेन कितलीशी दुर्घटना घडली आणि जिल्हा प्रशासनान शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर, कुमटा, अंकोला तसेच कारवार तालुक्यात पावसा लागून खूप नुकसान झाले। काही लोकांनी घर कोसळली, जीवहानी झाले। जुलै 18 तारीखपर्यंत पावस पडत रावतलो असे हवामान विभागान सूचन दिला। तसेच जिल्ह्यात रेड अलर्ट घोषित केला। कारवार तालुक्याच्या चेंडिया, इडूर, सदाशिवगड, होसाळी क्रॉस, कोळगे, किन्नर, कद्रा, बिणगा भागात पावसाच उदाक बन स्थानिक लोकांले जीवन अस्तव्यस्त झाले। तसेच कारवार शहराच्या KHB कॉलनीत वर्सा प्रमाणे उदकान रस्ते बुडले। पण हांगा ह्या रस्त्या संबंध खंयचेच विभाग लक्ष दिना। ना हांगा पावसा उदाक होवन वचूंक सारके गटारे आसात, ना रस्तो उंचेचेर आसा। ह्या भागात काही लोकांच्या घरात सुद्धा उदाक गेले।
तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सिद्धापूर हांगा महामार्गाचेर डोंगर कोसळ्ळो आनी वाहन संचाराक रस्तो बंद आसा. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓರ್ನಿಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದು. आयचा इतलात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.